हे गेल्या नोव्हेंबरान आमी घाल्लें. एका बासा फिश म्हणटा. आणि ह्या फिशाचं मार्केटिंग गोंयांत जातलें काय गोंया भायर जातलें? न्ही गोंयाय जाता, चडशें गोंया भायरूय जाता. हॉटेलांक चड वता ते. प्रिपेर जालें तें फुल्ली? थोडे कडेन प्रिपेर जाला, थोडे कडेन उशिरा घातलें, त्यामुळे ते थोडेशें बारीक आसा. पण कांय जाग्याचेर बरें आयलां. पण हो प्रोजेक्ट ओवरऑल सक्सेसफूल आसा तुमचो काणकोणचो? सक्सेसफूल आसा. आनी एक्सपान्शन बी कितें आसा हांगा? आतां पळयता आमी कितकें हें जालां तें, त्या दृश्टीन आमी आनीक दुसरें नुस्तें थंय घालपाचें काय कितें बऱ्या तरेचें नुस्तें, समजा चणाक आसा किंवा आनीक दुसरें आसा, तें जर आमकां सुटसुटीत आनी योग्य अशें दिसता, म्हणजे फुडें वचून बरें जर जातलें पीक, जाल्यार आमकां घालपाक कांय हरकत ना. पण जर तें जायना जाल्यार आमकां थंय घालूंक मेळचें. आमी आतां 5य धरणाचेर अशें नुस्तें रोवपाचें ठरयिल्लें आसा, एक्वाकल्चर करपाचें ठरयिल्लें आसा. आनी तें जर यशस्वी ठरता जाल्यार 5य धरणांनी आमी विचार करून पळयतले. अपार्ट फ्रॉम डॅम बाकीचे कडेन बी खंय प्रोजेक्ट दुसरे कडेन? ना अजून एकच चापोली धरणाचेरच आमी पळोवपाक म्हणून केल्ले. बाकी आमचे एला फार्म आसा ओल्ड गोवा, थंयसर आमी करता. थंय आमचे क्रॅब कल्चर आशिल्लें लास्ट टायम. सुमार नुस्तें मेळपाक हे सादारण 100 टनाचे वयर मेळटलें आमकां. 120 असो आमचो अंदाज आसा. 100-120 अशें. आनी आमचो खर्च भरून येतलो. हे खर्चाक कांय पळोवपाचें ना, पण एक आमी पळोवपाक म्हणून तें कल्चर घाल्लें की कशें तें येता पळय तें. आनी फुडें फ्युचराच्या दृश्टीन फुडें अशें जें आमी करूं शकता काय कितें हें पळोवपाक आमी तें केल्लें. पण हांगा आमकां रिस्पॉन्स बरो आयिल्लो आसा म्हणून आमी फुडें पळयतले. आनी पूण एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावंक शकता थंयच्यान? ते दृश्टीन आमचो विचार चालू आसा. थंय वचून आमचे प्रयत्न आसा की लोकांक बरें उदक दिवपाची. आनी हांव जलस्रोत मंत्री आसल्या कारणान हांव खंय खंय आतां सुद्दां आमी खूब प्रयत्न केला. आमच्या गोंयांत सादारण 1900 झरे आसात. ते झरे कांय प्रमाणांत सद्या हयात आसा, पण कांय नश्ट जाल्ले आसा. ते जे नश्ट जाल्ले झरे आसा ते सोदून काडून ते पुनरुज्जीवीत करून परत त्या लोकांक ताजें संगोपन त्या झऱ्यांचें करून लोकांक बरे भाशेन तें उदक दिवपाची आमची प्रामाणीक प्रयत्न आसा आनी ते आमी करतले. आमच्या गव्हर्मेंटान अशें एक पॉलिसी करूंक जाय की गोंयकारांक नुस्तें जें आदी रेटीन मेवतालें तें करून दाखोवंक जाय फर्स्ट. आनी जें नुस्तें एक्सपोर्ट जाता तें बंद करपाचें. कित्याक गोंयकारांक पयलीं नुस्तें सवाय मेळोंक जाय. आयज तुमी खंयचोय लोक वचून दी बाजारान वचून रेट कितली मारप पळय ती. सेकेंडली जे कोण फिशरमॅन आहा रेट दिवन तांकां लुकसाण जावचें पडना. तेंचोय लायव्हलीहूड सांबाळूंक जाय. कित्याक ते दीसभर दर्यान रावन मागीर तेंगे घरची बाजारान नुस्तें विकता, तीय त्रास काडटा. सेकेंडली आतां आमच्या काणकोण मुन्सिपल बाजारानूच तिंगा टॉयलेट ना पळय बायलांक. सो म्हाका अशें हांव एकूच म्हजी रिक्वेस्ट मिनिस्टराक की तुवें आतां फिशरीज हें केलें तें वेरी गूड प्रोजेक्ट. हो आमकां जे काणकोणाक कसलेय प्रोजेक्ट तुमी हाडा, वी आर ओपन आर्म्स तुमकां घेता. कोंतान आमच्या लोकांक एक बाबा एक फॅसिलिटी मेळों दी. बाबा ओके आमकां काणकोणा सवाय नुस्तें मेवलें, आमकां हिंगा जॉब्स मेवले अंडर फिशरीज डिपार्टमेंट. तें मतलबाचें आमकां.